गोयची नाईट लाईफ परत खबरांनी आयल्या। फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच, पार्टी, ड्रग्स आनी खास करून क्लबांनी चलपी डान्साक लागून गोयच्या संस्कृतीचेर एक व्हड प्रस्न उप्रासला। तशेंच गोयचें नांव पेड्ड्यार जावपाक लागला। आतां प्रस्न उप्रासता तो सरकार हाजेर गंभीर कित्याक ना, ओगी कसो आसा, काय हीच आमची गोयची येवपी फुडली संस्कृती आसतली? हो मुदयेर ठीक असो प्रस्न। मेणकुरे दुमाशे पंचायतीच्या आयताराक जाल्ल्या ग्रामसभेत मसणबुयेचो विशय पेटलो। मसणबुयेचें नव्यान उक्तावण करपाच्या वादा वयल्यान थळावे आक्रमक जाले। मेणकुरे दुमाशे पंचायतीची ग्रामसभा प्रभारी सरपंच संजना नायक हाच्या अध्यक्षतेखाली जाली। ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। 8 दिसां पयलीं मसणबुयेचो केल्लें उक्तावण रितसर जावंक ना असो आरोप थळाव्यांनी एका गटान करून परत उक्तावण करपाची मागणी केल्या, जाल्यार दुसऱ्या गटान हरकत घेतली। देखून थळाव्यां मदीं पेटलें। थळाव्यां मदीं बरोच बोवाळ जालो। कदेली लेगीत मारपाचो यत्न केलो। निमाणें मसणबुयेचें परत रितसर उक्तावण करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतलो। कोलवारच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आनी रोख वेव्हाराच्या आरोपा वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक धारेर धरलो। 1000ची तंदुरी, 1000चे फ्रायड रायस, 500 रुपयाचे नुस्तें आनी कोथंबीर दितात। तशेंच सरकारी अन्न सांठो आनी टीव्ही सयत अनाधिकृत वस्तू बंदखणे हाडपा खातीर पयशे घेता असो आरोप काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केला। हे फाटभुंयेर सीसीटीव्ही, एंट्री, रेशन आनी किचन रेकॉर्डाची खोलायेन तपासणी करून गुन्यांवकाराचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पणजीकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाचे कडेन केला। मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय, बेकायदेशीर प्रकल्पांचेर कारवाय करात अशी मागणी कोरगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाली। गावात कांय सुवातीचेर घाणयारे उदक उक्ताडार सोडला। घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत भलायकेचो प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत लावन धरली। ते भायर इबाडिल्ले रस्ते, उक्ते गटार आनी उदरगतीच्या कामाचेरूय चर्चा जाली। मजगतीं चवथ मेरेन सगळ्या वाड्यावयले रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासन सरपंच कल्पिता कलशावकर हिणें दिलां।